पागिवून पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या सोयंबाचे अचूकतायेक लागून मनीस उलयता तसो उलयता. जशे तुमचे कुडीचे सांदे पोजडपणाचे आनी खोटेपणाचे चाकरेक तुमी ओपून दिले आनी सगळेच खोटेपण जाले, तशेंच आतां सगळेंच पवित्रपण जावचे खातीर तुमचे सांदे प्रमाणीकपणांक ओपून दियात. तुमी पातकांची गुलामां जाल्यात तेन्ना तुमी प्रमाणीकपणा सोरी आपले सत्तेची आसल्यात. आतां तुमकां लज दिसता त्या कर्तुबांचो. तुमी तेन्ना कसलो फोड काडलो? मरण शेवटांचो. आतां पातकां मेकळी जातोच आनी देवाची चाकरां जाल्ल्या उपरांत तुमचो फोड पवित्रपणाक पावयता तसलो आनी सासणाचें जिवीत शेवट तुमचो. पातक दिता तो मुशारो मरण. देव दिता तें देणें आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू सोवे जिवीत सासणाचें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतात ते मनशां भागी. जो मनीस नश्टांचे भूत घेवन चलना वा पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर तांचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ते मनशां भागी. वावंत्या वाळेचे देगीक लायलोल्या रुखाक काळा प्रमाणे दितात फळां आनी कोदींच बावून पडना तांची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कुरण्यो सुफळ. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ते मनशां भागी. पूण नोस्त्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्त्याची वाट निसंटणाक पावयता. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ते मनशां भागी. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. प्रितुमेर उजो पेटोवंक हांव आयलां. तरी तो पेटोवन बोगबोगतालो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खोशी जावचो नासलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितुमेर उजो पेटोवंक हांव आयलां. तरी तो पेटोवन बोगबोगतालो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खोशी जावचो नासलो. हांव एक स्नान घेवनचें आसा आनी तें घे पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना, बोगोर भेट घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मोदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड. आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड. सासू सासूमायचेर आड आनी सून सासूचेर आड.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. नियाळाक आदार. एक कुटुंबांत आवय बापूय पूत आनीक धूव आसली. सदांच एकामेकाचे मोगान जियेतालीं. एकामेकाचो हुस्को तांकां आसलो. मागीर जशीं वर्सां जातात तेन्ना पुताक लग्न करतात आनी सून आपल्या नव्या घोराब्यांत भितर सरता. जसो वेळ वेता सांगात्यान खुशाल रावतात. पूण कांय पावटी सासू आनी सून एकामेकाचेर वांकडें मोन घेवन जियेतात. घरांतलीं सगळीं वांगडी एकामेकाचेर आड वेतात. कांय पावटी उलोय नासतना रावतात. घरांत सगलो बोवाळ. कुटुंबांत मागणें तिर्स करप उणें जायत वेता. कुटुंबांतली शांती बिगडटा. कोणाचेच पडोन वचनात आनी कुटुंबांत एके भाशेन फूट पडटा. जेजून सदांच सगल्यांक शांतीन जिवंक शिकयलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव पृथ्वी वयर उजो पेटोवंक आयला. कित्याक बापूय पुताचेर आड, सून सुनाचेर आड वेतली. जेजू केन्नाच फामिलींत फूट घालूंक सोदिना. पूण परतेंच जाल्यार जेजू मोगान आनी एकवटान रावंक शिकयता. आनी जी कोण जेजूची बरीं तत्वां आपणावंक फाटीं सरतात तांचें जिवीत एके तरेन भाशेन एके तरवारे भाशेन जावंक पावता. जशें आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणें वाडटा तेन्ना आमी आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत शांतीन भरता. जंय प्रिती मोग आसता थंय जेजू हाजीर आसा. तर सदांच न्हूच फकत कुटुंबांत पूण आख्ख्या समाजांत एकवटान आनी शांतीन जिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सदांच शांतीन जिवंक आमी वावरया.